गोंयांत एलईडी नुस्तेमारी आनी बुल ट्रॉलिंगाक थारो ना। फिशरीज मंत्री विनोद पालयेकारान एक्शन घेवंक खात्याक खास टीमी करूंक सांगल्यात। एलईडी नुस्तेमारी करतल्यांचेर धाडी घालप, जेटींचे इन्स्पेक्शन, लायटी वा जाळी आनी बाकीचे साहित्य ताब्यात घेवप आनी दर सप्तकाक नुस्तेमारी खात्याक कारवायेचो रिपोर्ट दिवप। फिशरीज मंत्री विनोद पालयेकार प्रुडंटाकडेन उलयलो। नंतर हांवें आतां आदेश दिल्या की एक स्क्वॉड करपाचो आनी डिफरंट जेटीज ज्यो आसा त्या जेटीजाचेर वचून हे एलईडी आनी बुल ट्रॉलिंगाच्या बाबतींत जे साहित्य हाडलें वयता त्या डिफरंट जेटीजाचेर तें वचून कॉन्फिस्केट करपाचें आनी दर आठवड्याक म्हाका रिपोर्ट दिवंक जाय असो आदेश हांवें म्हज्या डिपार्टमेंटाक दिल्लो आसा। आनी जे मटेरियल तांकां सांपडटा हे एलईडी आनी बुल ट्रॉलिंगाच्या हातूंत ते सगळे इक्विपमेंट कॉन्फिस्केट करपाचो म्हणून आदेश दिल्लो आसा। आनी जो आमकां रिपोर्ट मेळटलो आठवड्यान एलईडी आनी बुल ट्रॉलिंगाच्या बाबतींत ताजेर म्हजें लक्ष आसतलें। पारंपारीक नुस्तेकारांक फिशरीज मंत्र्यान सुमार 1 कोटी सबसिडी मंगळाराक क्लियर केली। पारंपारीक मच्छीमारांची जी सबसिडी आसा ती सबसिडी ऑलरेडी क्लियर केल्ली आसा। सादारण 58 लाख आनी 45 लाख म्हळ्यार 1 कोटीच्या वयर सबसिडी आमी रिलीज केल्ली आसा। इतले मजगती नुस्तेमारी खात्यान जुवारी न्हंयतली बेकायदेशीर नुस्तेमारी बंद करून एक्शन सुरू केल्या। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी। मडगांवां होलसेल नुस्तें मार्केटांत रिटेल नुस्तेकारां आड एसजीपीडीए खर एक्शन घेवंक लागल्या। मंगळारा सकाळी 9 उपरांत एसजीपीडीएन पुलिशेक घेवन मार्केटाची गेट बंद केली। होलसेल मार्केटांत 9 मेरेन धंदो करपाचो, ते उपरांत मार्केटाची नितळसाण आनी बाकीची कामां आसतात। बुधवारा मार्केट 9 उपरांत बंद आसतलें। नुस्तेकार बेजार, लोकूय म्हणटा पयलीं सांगपाचें। मडगांवां एसजीपीडीएचे होलसेल नुस्तें मार्केटाक जाग्यार घालपाचो एसजीपीडीएचो यत्न चल्ला। होलसेल नुस्तें विकपी थळ 9 उपरांत रिटेल धंदो करतात, ताका लागून नितळसाण करूंक मेळना। मंगळारा पुलिशेक घेवन एसजीपीडीएन गेट बंद करून गिरायकांक भितर सरूंक दिलें ना। होलसेल मार्केटात रिटेल धंदो बरोबर न्ही म्हूण एसजीपीडीए म्हणटा। नुस्तेकार बेजार। बाजारात आमकां नुस्तें आपणालें सकाळी इतली बॉक्स बंद गाडी वता भायर माताय मार्केट बंद दवरायनो ना तुमगे सगळे सारको रायनो तुमी आम चोयताय कितें जाता तें। अरे सकाळी उठा रापूणकार वयताय 5 वरांचे 7 वरांचे तेच करून रापूण शेवता 8-9 वरांचे बाजारात येताय। एक रापूणकार 300 रुपये दूड पडाय चौक जमरी गेले ते 300 रुपये रापूणकार कितकून येतले। बेकायदेशीर धंद्याचेर एक्शन घेतले जाल्यार लोकांक पयलीं कळोवचें। You gave them 2 hours. That time I was not here. So now because you are convinced, Of course, half an hour extra. there are certain people No, here. we don't want to allow anybody inside after 9:30. We were supposed to block the gates. We have not done that. That is being done every month. So now see how you can say that. We are supposed to block at Practically, I 9:30. know. You start all of a sudden you come close the gates. Don't put on the paper. Public doesn't know about it. It's against So no, we have already announced in the papers that and now 3 months back. मार्केट बुधवारा 9 उपरांत बंद दवरतले। प्रुडंटा खातीर सावयो डायस। वागातोर वज्रार टाइम आउट 72 अवर्स या मल्टी जॅनर म्युझिक फेस्टिवलाचे आयोजन केला। हो फेस्टिवल 27, 28 आनी 29 डिसेंबराक जातलो। लकी अली, जेसन देरुलो, विज खलिफा, मार्टिन गॅरिक्स सारखे डीजे कलाकारांचे लाइव शो जातले। The entire theme of the time out is on Earth, Moon and Planet. So that's why there are the structure created that way wherein we can manage the theme for the festival. लोकांक महोत्सवाक बरे म्युझिक मिळूंक जाय म्हूण सगळी तयारी जाल्या। We have brought a concept of live stage named Proximus. Here the artists like Lucky Ali, Pepon, Pratik Hullert and many other artists would be performing on this stage. What we are trying to do is that we are trying to bring those patrons who are also interested apart from EDM music, psychedelic music. So this stage would be attracting those people who are actually the lover of a live music. So concept is to bring the people very live. Proximus is to bring the patron more close to this event. So basic concept of this event is that people come here, listen to the live performance done by the live artists like Lucky Ali, Pepon, etc.
and make the feel and get the feel of this event. So basic concept is this. फेस्टिवलाक ड्रग्साक थारोना एमर्जन्सी खातीर मेडिकल फॅसिलिटी तयार दवरल्या. We have planned an ICU. It's a 20-bed ICU over here, and actually this is because we don't want any mishappenings, and if anything goes wrong, we don't support drugs. So we have deployed sniffer dogs. We have stated first aid centers all over the venue. There are 11 centers, and if anything goes wrong, if any emergency requirement is there, they can come here. We have deployed around 25 medical staff. Dr. Fenton is the senior most doctor for drug abuse. So our basic concept is to having a festival is a different thing, and we don't want any mishappenings in our festival. So we are taking additional care. Anything happens, it should be reported. Our patron should be facilitated with the medical facilities, and in any emergency, we have a emergency path to just take him to the nearest hospital in any which ways. प्रुडंटा खातीर अपर्णा बडिगर आणि ओंकार फळारी. घेऊया कमर्शियल ब्रेक.